जायला. 2 महिने आम्ही घरात रावला. केन्ना तरी एक दीस स्कुलाक येवपाचे अशें दिसतालें. आमकां आयज स्कुलाक येवंक मेळ्ळा आनी आमी स्कुलाक नवें शिकूंक उमेदीन येयला. स्नानञ्च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमला मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्. पावस अजून केरळा पाविल्लो ना, म्हळ्यार गोंयान पावंक आनी मातसो कळाव. भुरग्यांक गरमेन त्रास जाता. शाळा पावस पडसर एक आठवडो फुडें धुकलची म्हूण पालकांची मागणी. अजून मेरेन काय पावस सुरू जावना आनी तापमान 35च्या सकयल अजून देंवोंक ना. सावयवेऱ्या वाठारांत जर 35-36 आसा, भुरग्यांक गरमी जातली. देखून जी शाळा अंदूचे आसा ती एका आठवड्यान फुडें धुकलची. म्हणजे भुरग्यांक त्रास जावंक जायना. जेन्ना शाळेन भुरगे वयता तेन्ना प्रसन्न मनान भुरग्यांनी वयचें. त्या खातीर आनी एक आठवडो जर शाळा फुडें धुकल्ली आसत जाल्यार भुरग्यांक बरें पडटलें. पावस मातसो उशीरच आसा, भुरग्यांक गरमी जाता भितर. पालकांचो असो विचार आसा की ते मातसो पावस सुरू जाता तेन्ना शाळा सुरू करता जाल्यार बरें पडटलें भुरग्यांक. अजून पावस पडूना आनी गरमी खूब जाता. म्हणटकूच आमकां इतको गरमेचो त्रास जाता म्हटल्यार भुरग्यांक नक्कीच जातलो. म्हाका दिसता की सरकारान आनी एक वीक फुडें व्हरचो आनी फुडल्या सोमारच्यान शाळा चालू करची अशें म्हाका दिसतालें. भुरग्यां खातीर सरकारान तांकां कितें करचें गरमे खातीर अशें म्हाजें मत आहा. म्हणजे शाळा फुडें धुकलची. शाळा मातशी फुडें धुकलची, गरमी त्रास जाता न्हू भुरग्यांक. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.